कोविड महामारी वेळारूय गोंयांत अशे ड्रग्स पार्टी जावपाक लागल्यात, ताचे वेल्यान संबंदीत पुलीस खात्याचो अधिकारी कितलो प्रामाणीक आसा हें स्पश्ट जाता, अशें शिवोलेचो आमदार आदलो मंत्री विनोद पालयेकार म्हणटा. इतलें आसूनय गोंय सरकार त्या पुलीस अधिकाऱ्याचेर कारवाय करिना म्हणटकच हालींच जाल्ली ड्रग्स पार्टी गोंय सरकारानूच आयोजन केल्लें अशे आरोपूय आमदार पालयेकारान केल्यात. हे सरकारूच ड्रग्स पार्ट्यो चलयता अशें म्हाका दिसता. ते जे ड्रग्साचे वगैरे विशय आतां जर सुरू जाल्या तर ही एकदम गंभीर बाब आसा आनी हांव मुख्यमंत्र्यांक ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की अशा तरे आजून कांय सिजन सुरूच जावंक ना आनी सद्या कोविडाचें इतकें वायट वातावरण चालू आसा आनी अशा तरेन ती ड्रग्साची बी नाका जाल्ल्यो केसी म्हाका सुद्दां ते वॉट्सॅपार मॅसेजीस आयिल्ले आसा. कशे झगड्यो वेगळ्यो करता हें ड्रग्साचें प्रकरण. हांव सुरवात पासून ह्या ड्रग्साच्या विरोधान आसा आनी हांवें सदांच विरोध केल्लो आसा. हांव आजय ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान विरोध करता की अशा तरेच्यो जर पार्ट्यो जावंक लागल्यो जाल्यार तें ह्या राज्याच्या पूर्ण अहित करपाचो विचार आसा अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता की त्या म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता तें आनी त्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचो जो पळय इन्स्पेक्टर आसा त्या इन्स्पेक्टराक अश्यो जर हें घडटा जाल्यार ताका सस्पेंड करपाची आज गरज आसा. आनी हांव ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान डिमांड करता की ताका सस्पेंड करचो म्हणून. तुम्ही कितें म्हणटा तो सपोर्ट करता म्हणटा हितून डिटेल सपोर्ट करता म्हणटा पीआय तुम्ही जर अशें दिसलें न्हू. हाजे वयल्यान अशें दिसता की पीआय करता काय कितें म्हणून ह्यो सीएमा भितर तुम्ही डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणून मागता तुमकां. हांवें 1000 फावटी मागलें कितके फावटी. हय हांव इन्व्हेस्टिगेशन करचें. म्हजे कडेन पिक्चरां आसा सगळीं जाय जाल्यार हांव ती फोटो तो व्हिडियो मुख्यमंत्र्यांक सुद्दां दिवपाक गरज आसा. जर मागता तो जाल्यार दिता.